Just imagine. So friends, we are meeting after 3 to 4 months, and it's a pleasure to meet you again. Just imagine I started after 4 months. So हम लोग कितने महीनों बाद मिले? मिले. Uh, कितल्या दिसांनी मिले? 4 महिनो बाद मिले. परत जस्ट इमॅजिन आम्ही सगळे Just imagine. मित्रांनो, हांव कितें म्हणटालो जाणा, मायनींग स्टार्ट जातलें म्हणटा न्हू आतां सरकार ऑक्टोबरांतसान, तेन्ना ते ब्लास्टींग करपाचो स्टाफ जो आसा पळय UP झारखंडाचो, ते सगळे घरा गेला न्हू, तांकां आतां परत कसो हाडटलो सोदून. हांव कितें म्हणटा जाणा, एक मिनीट, म्हाका एक दिसता जो मरे ब्लास्टींग बी करूं शकता, एक प्रोबेबल कॅन्डिडेट म्हाका दिसता मेळटा काय. पळय सारके प्रोफेशनल सामके मरे. 10, 9, everybody. 8, 7, 2, 1. let's go! हो ब्लास्ट काय न्ही, खरो ब्लास्ट काय दिसा पयलीं आमी पळयलो मडगांव म्युनिसिपालिटीन जाल्लेलो, सामको अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड, आनी सामको न भूतो न भविष्यतो असो ब्लास्ट हो केन्ना आमी केन्ना पळयलोच ना. When you are IAS officer, I like to work with you. Yes. हाँ? मीन्स आपको कुछ ये करने, लेकिन आप ऐसा जब मैं खड़ा है आप खड़ा रहना नहीं चाहिए. नहीं देखिए No, you are mistaken. नहीं see you're doing No, conflict here. I am not doing. I'll put a bloody camera here, sir. First of all, in this camera, I'm telling you. You want bloody conflict? I'll give you conflict. What language you are You using? want conflict? I'll give you conflict. I'll put a camera here. There are people taking money here. There are people taking money from you here. I can prove it. From me? Yes. Which people? I will prove it. Yes, you I'll can. put a camera I know here. that you are taking the money. I'll put a camera here in this. You can put 100. Madgaon municipality, where this is the only chamber which doesn't have camera. I will put. This is my first step that I'll put a camera here with audio surveillance, and we will I will see. start the moment from you. Okay. Yeah, I will start. the Don't moment. take conflict with the honest IAS officer. I'm telling you. If you think you've come back, if you think you've come as a chairperson to hassle me, I'm telling you the Madgaon public. I first only I came that I have to work with you. Yes. Yeah. Don't. Don't say that. No. Don't say that. No, listen to me, sir. I am an honest IAS officer. You people like you, 100 people can't touch me. Okay. Baba, I don't want to. You touch may be a big this thing here. Why Right? you are going to another this thing? So be in your limits, okay? Don't get into that thing. limits are- You and Raju are 100 people. They can't fight with the honest IAS officer. I'm telling you in front of public. Which I'll Raju? put a camera here. Which Raju you are? I'll put a camera here. When you are done, Alright? you have done some fighting. Be in your limits, and whatever as per law is to be done, we'll do it. Don't try to touch my this thing, huh? I'm telling you. मित्रांनो, मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो सिंघम चीफ ऑफिसर नवीन लक्ष्मणाचो आता तबादलो जाला, म्हणजे ट्रांसफर जाला. ही इज फाइनली ट्रांसफर्ड. पर पुरानी बातों को क्या याद करना, जब आगे जाके हमें रोज है जीना मरना. कोई नहीं लाके देगा तुमको आयते पदरान, हमको ही है हात पाय बडे के काम करना. आता त्याची ट्रान्सफर झाल्या पळय म्हणटकूच MMCचो चेअरपर्सन आर्थूर सिल्वा कितलो म्हणजे असं आनंद झाला. आय मीन आनंद झाला काय सामको बाबडो दुःखी झाला रे आमचो CEO. आर्थूर, फायनली तुमकां कावन्सिलाक नाका आसलो तो CEO नवीन लक्ष्मण म्हणटा पळय तो तेजी ट्रान्सफर जाली. हां, तूं खोशी आहा? ना सेवा ट्रान्सफर जालें म्हणून आमकां आजुनी कांय हें जावं ना, कांय येवना ऑफिशियली. पण प्रुडंट डिजिटल गोवाची मेसेज येयली आहे मरे एक्चुअली ॲक्च्युली तुवें ती सर्वीस अजून घेवंक ना. फ्रेंडा कडच्यान फॉरवर्ड करपा लायता कित्याक पळय बेगीन घे कळ्ळें. कोणाक रावला घेवपाक ती सर्वीस, बेस्ट सर्वीस ती. बेगीन घे आं. बरें तें सोड, CEO ट्रान्सफर जाला पळय, तुमी खोशी आसा काय ना? ना आतां दीस इज आय एम हियरिंग फ्रॉम युअर सायड दॅट सीओ इज ट्रान्सफर. हे आर्थर हे बेस्ट सांग रे बेगीन, टायम वेस्ट करू नाका भया, खरें सांग. पण इट इज फॅक्ट दॅट सीओ इज ट्रान्सफर. शी, कितें एक्टिंग रे, कितें एक्सप्रेशन्स.
असं चल येता हांव. तूं मरे बेश्टो आमकां पिशान काडटा कळ्ळें, आमकां कळटा तें. मागीर मात म्हणू नाका कित्याय कितें छापलें आपणाक मिसकोट केलो बी अशें म्हणनाका मागीर आं. Actually, we are all counselors. We are happy to. Happy to know that CEO is transfer. रॉबर्ट, देखो आर्थर कैसी लाइन पे आ गया है. वो कह रहा है कि रास्ते का कांटा निकल चुका है, अब कोई डर नहीं. आणि आमकांय मातशें कितें आसलेलें एज इज IAS ऑफिसर प्लस IPS आमकांय तेज्या वांगडा त्याच्या वांगडा केस्तांवां करपाक मजा येताली न्हू, उमेद येताली सामकी न्हू. ओके, आता CEO कितें म्हणटा तें पळोवया. नमस्कार जी, कैसे हैं? अरे आप मिशानी क्यों हंस रहे हो इतना? तुमको आर्थर के साथ तुम्हारा वो झगड़ा याद आया लगता है वो है. क्या सर, क्या भुरग्यापणा केली तुम दोनों ने. वो भुरग्यापणा करके झगड़ा मीडिया के सामने तमाशा हो करके. Just imagine. मित्रांनो, जस्ट इमॅजिन सीझन 3 स्टार्टेड फ्रॉम 7 जून. एव्हरी संडे 7:30 and 9:30 इन द इव्हनिंग. ओके, चलते जालें. तब्बल 4 म्हयन्यापर्यंत जस्ट इमॅजिन स्टार्ट जालो. पण ह्या 4 म्हयन्यान एक्सपेक्ट केलेले तितले मात नाल फोडूंक ना कोणें. आमचो वॉच आसतालो. जस्ट इमॅजिन ब्रेकार आसतना जे नाल फोडले ते तुमकां चुकले. हांव जाणा, ती म्हाजी जबाबदारी तुमकां परत दाखोवपाची. डोंट वरी, थोडे आसा पण हुमण करपा खातीर पुरो आनी रोस अशी थोडे नाल जे फोडलेले पळय जस्ट इमॅजिन बंद आसतना ते तुमच्या मुखार दवरता. आनी कितें जालें तेन्ना प्रत्येकाची रे बाबा एक एक स्टायल नाल फोडपाची. कळ्ळें तुका. कोण असो फोडटा, कोण असोच फोडटा, कोण बेश्टोच लायता, कोण कितें अशें कोणा कडेन जायत ना कितलो वगत. आणि मित्रांनो, फाटल्या एपिसोडान जस्ट इमॅजिनान मागयलेले तुम्ही स्वता तयार केल्ले डब स्मॅश व्हिडिओज तब्बल 60 सुमार एंट्रीज आयल्या आणि तितूंतले बऱ्यांतले बरे वेचून काडल्या आणि ते तुमच्या मुखार दवरता. तुम्ही धाडलेले, आमचे गोंयच्या भावा भयणींनी धाडलेले डब स्मॅश आपणे तयार केल्लेले व्हिडिओज आमकां जस्ट इमॅजिनान. पळया, तुमचो कोणी वळखीचो फ्रेंड, तुमचो चलो, तुमचो भाचो, तुमचो पुतणे, कोण तरी आसतलो हितून. कळ्ळें, सोदून काडा तुमचो कोण आहा तो. आनी आमचें खऱ्यांक तुमकां ह्या व्हिडिओच्या कलेक्शनाच्या निमतान एक गजाल कळ्ळी, टॅलंट भरपूर आसा गोंयांत, पण फुडें येवपाक पळयना. मुद्दम पळया तुमी तेंचे एक्सप्रेशन्स आनी तेंच्यांनी ज्या प्रमाणे केला पळय, हांव तर सारको हांसून हांसून मेलो. तुमी मरा अशें म्हणना हांव शी शी शी, तुमी एन्जॉय करा. अंदर के जानवर को बाहर निकालो. ये देखो, वापस देखो. हेलो, ए डांडे, लावारिस कुत्ते, कौन बोल रहा है? अरे वसूली बोल रहा हूँ, तेरा बाप. You'll always be with me. And you'll always be my brother. And with brotherhood comes first in the line. ओ संतो जी, ये दुनिया गम तो देती है, लेकिन शरीके गम नहीं होती. और इस दुनिया में किसी के दूर जाने से ना मोहब्बत कम नहीं होती. आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे. टू मच फन. आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है. क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है. थंगाबाली
कितना मारा दे ना जो रावती पैन स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन स्पाइडरमैन मोगेम्बो खुश हुआ എന്താണ് ഇത് ഇവിടെ ആർക്കും ഉറങ്ങണ്ടേ मोहब्बत निगाहें करती हैं तड़पना दिल को पड़ता है कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ओए तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता, तेरा मेरा कोई हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। शर्मा ना छोड़ डाल, रात दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? हीरोपंती करेगा? क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। हॅलो पापा हांवें तुका फ्रेंडागे स्टडी करपाक वयता म्हणून सांगलेलें पळय मागीर कितें जालें तेजें एक्चुअली हांव आंबोली पिकनीक करपाक आयला कितें फट मारता आतां तूं घरा यो तुज्या दोक्यात म्हणून उडयता स्टडी करूंक वयता आनी सांगता आनी आंबोली वयता हे तुका शिकोवंक धाडटा काय कित्याक धाडटा गो तूं यो घरा तुका दाखयता कितें तें आंबोली जाय तुका चड यो तूं घरा दाखयता तुका सारको हीरोपंती करेगा? क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। पेमेंट वाले लिया पूरा और काम स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। नंबर बोल उसका। 9 बस 10 नंबर हो गया। नहीं अभी तो 3 ही हुए, पूरा सुन लो। 9 अपने लाइन में है ना, पैसा है, एक्शन है, कौन सा इज्जत नहीं है। लाइफ में कुछ ऐसा करना मांगता है कि मरने के बाद अपना भी पुतला लगेला हो पार्क में। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का। ये देख असली असली 50 तोला कितना 50 तोला। आणि याचबरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन आमी हांगाच सोंपयता मित्रांनो. मेळया फुडल्या आयतारा कळ्ळें एक नवो एपिसोड घेवन आनी तो पर्यंत पावसूय बरो जाला आसतलो तयार जाल्यार तुका येतना मात भजी हाडूंक विसरूं नाका म्हाका. आसूं चल येता बरें बाय बाय. Just imagine.